नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. गोयच्या मायनिंगाचेर प्रधानमंत्री मोदी बरोबर मीटिंग निमाणे फिक्स. बुधवारा दिल्ली गोयचे आमदार खासदारांसयत मायनिंग शिष्टमंडळाक मेळटा मोदी. काँग्रेस म्हणटा होवूय जुमला. मांडवीचो तिसरो पूल अटल सेतू नित्याचे येरादारीक उक्तो. पणजे एंट्रीक रिंग रोडाच्या येरादारीन आता जातले बदल. पुलावेल्यान 2 व्हीलर 3 व्हीलराक बंदी. सेरुला कॉम्युनिटीचे वेंचणुकेन धुडगूस. मात कोणाचेरूच एक्शन ना. हायकोर्टान उजरावन काढली अथॉरिटीक. उत्तर गोय एसपी जिल्लोधिकाऱ्याक स्वता हाजीर रावपाची ऑर्द. काय काँग्रेसवाले जमिनी परिस्थिती पळनासतना पणजे बसून कितेंय स्टेटमेंट करतात. काँग्रेसीचोच न्हुवेचो आमदार मारता बोवाळ. WRDचे कामान कसले स्कॅम ना. तळेबानाचे काम बरेपैकी. आय लीगान चर्चिलाक हारीचो शॉक. तळाक आशिल्ल्या शिलाँग लाजोंगाक 2-3 गोलांनी हरले. मायनिंगाचेर प्रधानमंत्री मोदी बरोबर मीटिंग निमाणे एकदाची फिक्स. बुधवारा सकाळी तो गोयच्या शिष्टमंडळाक दिल्ली मेळटा. बरोबर तिगूय खासदार, मायनिंग वाठारांतले कांय आमदार, सभापती सावंत आनी फ्रंटाचे फुडारी आसतले. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शाह ही मीटिंग घडोवन हाडटा. काँग्रेस म्हणटा होवूय जुमला. मायनिंग सुरू जालें ना जाल्यार लोकसभेक बीजेपी बरोबर रावचे ना म्हणपाचे शिनाल मायनिंग फ्रंट प्रधानमंत्र्याक दितलो. मायनिंग एकदाचे परत सुरू जावचे म्हूण फाटले वर्स जाले गोंयचे गल्ली सावन दिल्ली मेरेन मायनिंग फ्रंट मंत्री पीएमचे उमरे धरून चल्ला. प्रधानमंत्र्याचो अपॉइंटमेंट होच निमाणे इश्यू जाल्लो. मात आतां निमाणे येस आयले एकदाचें. मोदी बरोबर बुधवारा सकाळी मीटिंग फिक्स जाल्या. घडोवन हाडपी खंय अमित शाह. फाल्यां आमकां सकाळची अपॉइंटमेंट दिल्या मायनिंग संदर्भात चर्चा करपाक. जे राष्ट्रीय अध्यक्ष ताका फॉलो आनी तेंच्यांनी हो विशयाचो प्रधानमंत्र्या पर्यंत पावयला. गोंयचे आमी तिगूय खासदार आनी त्या बेल्टाचे काही आमदार आनी मायनिंग डिपेंडंट जे कोण आसा तेंचे कडेन तेंचे 2 प्रतिनिधी आणि मंत्री कोण असतले गोयचे सुदीन बी तशे विजय मंत्री कोण कारण 3 खासदार मे आसतले आणि काही आमदार आसतले. आमचे एक मायनिंग बेल्ट सभापती आसतलो. हय सभापती आसतलो. स्पेसिफिक असे काय मागचे ना ऑर्डिनन्स काढा आणि बेगीन स्टार्ट करावे म्हणून. ते कितें तेंचे कडेन कितें सोल्युशन ते आमकां सांगतले. आमचे कितें सोल्युशन ते आमी प्रधानमंत्र्या पर्यंत पावयतले. मायनिंग सुरू जायना जाल्यार बीजेपी आड वेंचणुकेंत प्रचार करपाची शिटकावणी मायनिंग पीपल्स फ्रंटान दिल्ली. आतां फुडें कितें तें मिटिंगे उपरांतूच थारतलें. आणि ते मिटिंगेन आमचो कितें आमी ऑलरेडी आमी त्या जेन्ना जंतर मंतराचें धरणा जाल्लो त्या वेळार आमी प्रायम मिनिस्टराक हें दिल्लें आसा रिप्रेजेंटेशन. हांव तें रिप्रेजेंटेशन परत ताका याद करता 500 रिप्रेजेंटेशन दितलो आनी दिल्लें आमी आनी परत तुका एक कॉपी दिता म्हणटा. आनी ह्या इश्यूचेर सोल्युशन जर मेळना जाल्यार जे गोंयचे लोक आसा ते सामके त्रासान पडटले आनी तांकां विचार करचो पडटलो की बाबा फुडलें इलेक्शन जें आसा तें कितें करप. आमच्या पोटाचो प्रश्न आसा. हें हांव हें सांगतलो की बाबा हो विशय सॉर्ट आउट जालो जाल्यार बीजेपीक त्रास जातले. बीजेपीचे हय हांव डायरेक्टली सांगतलो कित्याक नाजाल्यार हें कित्याक फटोवन कोणाक उपयोग ना न्ही. जे कितें फॅक्च्युअल पोजिशन आसा तें पीएमा पर्यंत पावोवपाचें म्हजें काम तें हांव करता. काँग्रेस म्हणटा हो आनीक एक जुमला. पीएमान फाल्यां एक अपॉइंटमेंट दिता म्हणला सो तेंचे कडेन सोल्युशन जाता तशें दिसता. हांव चड उलोवपाक सोदना. फक्त एकूच शब्दान सांगता जुमला. जुमला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजेचो तिसरो मांडवी पूल अटल सेतू आज सावन येरादारीक उक्तो. 27 जानेराक पुलाचे उक्तावण केले उपरांत 4 तारखे मेरेन तो लोकांक पळोवंक उक्तो आशिल्लो. पुलावेल्यान नेटान वारें मारता म्हूण 2 व्हीलर आनी 3 व्हीलराक यो वच करूंक बंदी घाल्या. आतां पर्वरी मेर्शे रुटावेले ट्रॅफिक जॅमांतल्यान कायमची सुटका. गोंयकार आनी ट्युरिस्टांक एक आकर्षण. पणजे एंट्रीक रिंग रोडाची येरादारी आतां बदलतली. ह्या ब्रिजाचे ओपन जाले उपरांत आतां जो पणजेन भितर येवपाक आनी भायर सरपा खातीर जे ओल्ड रोड्स आसले ते काही चेंजीस जातले, काही वन वेज जातल्यो.
पणजेन जो ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लम जातलो ह्या 3rd मांडवी ब्रिजा उपरांत आतां तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो असो दिसता. आयज आमी हो जनते खातीर आनी लोकांच्या ट्रान्सपोर्टा खातीर हो उक्त केल्लो आसा. सारकें बरें दिसता. मनोहर भाई पर्रीकरान 4.5 वर्स पयलीं हेजे बुनयादी फातर घालून आयज खरीच ह्या पुलाची गरज आसा. 2020 म्हटल्यार हे सगळे नॅशनल हायवेचे गोंयचें काम कंप्लीट जातलें. ट्रॅफिक अरेंजमेंट जो KTC भागान आसा तो आमी नवो नोटिफाय केला. म्हणजे आतां जे पूल आसात ते दोनूय पूल वन वे जातले. एक पूल पर्वरी वचपाक आनी एक पूल पर्वरीच्यान पणजे येवपाक आसतलो. तशेंच KTC चे आंबेडकर उद्यान जे आसा आमचे थंय बी टोटल वन वे रस्ते जातले आनी एका डायरेक्शनान हे सगळे ट्रॅफिक घेवन खंयच ट्रॅफिक इंटरसेक्ट जावचें ना अशी खबरदारी घेवन नवो ट्रॅफिक अरेंजमेंट जाला. म्हाका दिसता स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक आनी एक्सिडंट फ्लो ऑफ ट्रॅफिक असो एक 2 मुद्दे घेवन हो नवो ट्रॅफिक अरेंजमेंट चालू केला. नोटिफाय जाला आनी ताची अंमलबजावणी फेज वायज जातली. म्हणजे आयज आमी मांडवीचो अटल सेतू हो उक्तो केला ट्रॅफिकाक लागून. सेरुला कॉम्युनिदादीची वेंचणूक धुडगूस घालून बंद उडयल्याचेर अजून मेरेन कांयच एक्शन जाल्ली ना म्हूण हायकोर्टान ऑथॉरिटीक उजरायली. 27 जानेराक पर्वरे वेंचणुके वेळार कांय लोकांनी बोळा घालून मेज खुर्च्यो ओडून धुडगूस घाल्लो. पुलीस फोर्स घालचो पडिल्लो. मात एकल्याचेरूय एक्शन ना. हायकोर्टान उत्तर गोंय SP आनी जिल्लोधिकाऱ्याक बुधवारा कोर्टा मुखार हाजीर रावंक सांगल्यात. शेरुला कोमुनिदादीचे वेवस्थापकी समितीची वेंचणूक फाटल्या 27 जानेराक पर्वरे आशिल्ली. वेंचणुके वेळार कांय लोकांनी मेजां परतिली, खुर्च्यो वडयल्यो, धुडगूस घालो आनी वेंचणूक जावंक पावली ना. प्रकरण हायकोर्टात पावले. मंगळारा सुनावणी जाली. वेंचणुके वेळार पुलीस आशिल्ले. बोवाळ जालो तेन्ना मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स आशिल्लो. मात कोणाचेरूच एक्शन जाल्ली ना. पर्वरे पुलीस स्टेशनार कागाळूय जाली. मात अजून FIR सुद्दां ना. जबाबदार ऑथॉरिटीन अजून एक्शन घेतिल्ली ना म्हूण कोर्ट फुर्योज. आतां उत्तर गोंय SP आनी जिल्लोधिकाऱ्याक बुधवारा स्वता हायकोर्टात हाजीर रावंक सांगल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कांय काँग्रेसवाले जमनी परिस्थिती पळयनासतना पणजे बसून कितेंय स्टेटमेंट काडटात म्हूण काँग्रेसीचोच नुवेचो आमदार बाबाशान बोवाळ मारता. नुवेच्या तळेबांद तळ्याच्या सोबितीकरणाचें काम WRDच्या अधिकाऱ्यांनी स्कॅम केला म्हूण काँग्रेसीचो म्हणयारो सुनील कवठणकरान आरोप केल्ले. बाबाशान म्हणटा कामान कांयच देफ येतना. वेल्यान सुनीलाचेरूच GPCC कडेन कंप्लेन. नुवे मतदारसंघातल्या तळेबांद तळ्याच्या सोबतीकरणाच्या कामाक स्कॅम केला म्हूण काँग्रेसीचो म्हणयारो सुनील खवटणकरान आयतारा पत्रकार परिशद घेवन आरोप केल्ले. WRDचो मुखेल अभियंतो आनी मंत्री घुस्पला म्हूण कवठणकराचो आरोप. मात आतां काँग्रेसीचो नुवेचो आमदार वेगळेंच उलयता. काम बरें जालां, कसलेंच स्कॅम जावंक शकना म्हूण काँग्रेसीच्या आमदाराचो खुलासो. हिंगसो एक काम आमगेलें सारकें बरें चलता, नेटान चलता. एक म्हाका 1.5 म्हयने जालें ना काम स्टार्ट केल्या. कॉन्ट्रॅक्टरान बरें फास्ट काम केलां. क्वालिटी चॅक कोताय. थिंगा लोकल्स आहाय ते येयना पूण पर्सनली चॅक कोताय. हांवूय वयता, हांवूय चॅक कोता हें काम सारकें आहा कितें जाता तें. आनी सडनली हांव सरप्रायज जाता. आमगेलो काँग्रेसाचो मनीस हें आमगे काम आडावपा पावता. कोण तेका सांगिल्लो आडावपाक तें कांय खबर ना. हें थिंग पणजी रावन हें कितें कोता म्हाकाय सांगलो ना. नाजाल्यार हांवूय जाल्यार सांगलो जाल्यार वचोन कितें रॉंग आहा जाल्यार हांवूय आडायतालो. आमकांय जालो नाका न्हू रॉंग. बरें जालो जाय काम. हें काम बरें चलत देखून हांव जावं आमगे पंचायत मेंबर्स वो थिंगा लोकल्स हें चॅक कोताय आनी काम बरें आहा. दुसरें एलिगेशन घायलें तेणें थिंग कोणें म्हणलें खंय कितें आमी हें केलां ब्रायब दिल्या आनी फायल पास करून हाडल्या आनी तुमी कित्याक येयल्या काय म्हूण. हें म्हणपाक शकना कित्याक थिंग कोणूच नासलो. कित्याक एलिगेशन घालें म्हाका समजोन येता WRD मिनिस्टराचेर एलिगेशन घाताय म्हूण. म्हळ्यार मिनिस्टराकूय बरें कांय खबर ना. तेणें फायल मूव करपाक बरो सपोर्ट केला आनी हें काम सगल्या वाटेन बरें आहा. काँग्रेसीचे कांय पदाधिकारी पणजे बसून खंय तोंडात येता ते आरोप करता. आपणें सुनीलाकूच काम पळोवंक नुवें आपयलां म्हूण बाबाशान सांगता. नाका जाल्ले आरोप करता म्हूण सुनीलाची प्रदेशाध्यक्ष गिरीश आनी विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकरा कडेन वयल्यान कंप्लेन. हांवें काल आमगे सुनील कवठणकराक फोन केला. तूं यो आनी चॅक कर म्हूण. तूं यो हिंग चोवपा सायटीचेर. हांव सांगता हें काम सगळें बरें आहा. हितून कांय ना. कसलीं एलिगेशन घालीं सगळीं बेजलस आनी काम बरे भाशेन चलता आनी फास्ट जाला. आनी हांवें हें कंप्लेन केलो आहा आमगेल्या GPCC प्रेसिडेंटाकूय सांगिलां.
हो आमगलो काँग्रेसमॅन आमगली काम आडावपा बोंद म्हण स्पोक्स पर्सन तेशांक आमगेले सिनियर लिडरांकूय सांगिल्लां आनी आमगे ऑपोजिशन लिडराक सांगिल्लां आमगे CLP मिटींग आहा ते मिटींगूय हो इश्यू घेतलो. हय बाबाशनान डेफिनेटली नेक्स्ट डे म्हाका कॉल केल्लें आनीक तो म्हणपाक कित्याक एक काम करपाक खुबसो हें लागता फायल्स मूव करपाक बीन सो आनी तो लॉंग पेंडींग तो डिमांड आशिल्लो ते बांदता त्या हेचेर सो ताणी त्या हेचेर म्हाका हें केल्लें फोन केल्लो की अशें हें जाल्लें आसा म्हणून. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सावियो डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. केंद्राच्या नव्या CRZ नोटिफिकेशना आड मांद्रे ते काणकोण मेरेन रस्त्यार देंवतले म्हूण युवा काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या. काँग्रेसीन हो इशू विधानसभेनूय काडिल्लो. नव्या मांडवी पुलावेले लायट इन्स्टॉलेशनान गैरव्यवहार जाला म्हूण काँग्रेसीक दुबाव. GSIDCच्या MDन बिलां फारीक करची न्ही ती परत तपासची काँग्रेसीन 10 दिसाचो प्रास दिला ना जाल्यार खंय लोकायुक्ता कडेन वतले. GSIDCचो MD आसा ताजे कडेन मागतात स्ट्रॉंगली तुमकां आमी एक स्कोप दवरतात बिफोर गोईंग विथ द लोकायुक्ता कित्याक वी आर गोईंग अहेड विथ द लोकायुक्ता हे लोकांचे पयशे दुरुपयोग जाल्लो आसा. तूं तेंगेली बिलां ती पे करनाका तूं कंप्लिटली बील कर एक्चुअली मार्केट कॉस्ट कितलो आसा तो पळय आनी त्या प्रमाणे ती बिलां सेटल कर इन्वेस्टिगेशन करून. तुका अजुनूय आमी एक चान्स दितात. तुवें हे सगळे हितूंक इनवॉल्व जावन तुमी CMान सांगलें म्हणून ते वायस चेअरमॅनान सांगलें म्हणून तुमी हे सगळे इलिगलिटीज करतात. इलिगलिटीज केल्ली आसात त्यो तुमी वचनाकात. तुमकां एक स्कोप दवरता आमी एक दार उगडें दवरतात. तूं हे सगळे कॉल ऑफ कर आनी जे एक्चुअली कॉस्ट कितें आसा ते एक्चुअली कॉस्टा प्रमाणे तूं डायरेक्ट GSIDCन ते परचेज करूनी आमी जनरली तो कॉल ऑफ करपाचो थोडो टायम दिता ताका अरावंड एक 8 to 10 days. फर्स्ट आमचो प्रोटेस्ट मिरामार जाल्लो. नाव वी आर प्लॅनिंग टू कंटिन्यू आवर प्रोटेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मांद्रेम टील काणकोण. सो ओनली द डेट्स आर लेफ्ट टू बी फायनलायज्ड. रेस्ट एवरीथींग इज प्लॅन्ड अँड वी वील टेक द प्रोटेस्ट इन एवरी विलेज ऑफ द कोस्टल बेल्ट. गोवा डेअरीची पॅलेट फिडाची खावड सामकी बाबत. ती खावड खावन दूध वाडना ते वाडना वेल्यान गोरवांक माल पडटा म्हूण दूधकार बोवाळ मारतात. तालकोडा रायचे सातेरी सोसायटीच्या दूधकारांनी खंय गोवा डेअरीक कितलेशेच फावट सांगून जाले मात खावडीचो दर्जो कसोच सुदारना. आता सरकारान तरी लक्ष घालचें म्हूण दूधकारांची मागणी. ही पॅलेट म्हणटा ती उदक घालतना रोखडी डिजॉल्व जावपाक जाय. ही डिजॉल्व जायना खावड चोय 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 आतांचे म्हणल्यार पासून चोय पॅलेट टेस्टी आहा मिसप्लेसिंग आहा नाल कसलो आयटम उणें घालता ते इन्ग्रेडियंट आनी ताका लागून आमकां फार्मरांक त्रास जाता. आनी 1 kg आतां आमी फीड तांकां दिली फॉर एग्जाम्पल तितली 100 to 150 ग्रॅम ती तोंडांतली भायर उडयताय. जर तर तेणी तोंडांतली भायर उडयली प्रोडक्शन कशें जातलें. पयर फाटी एका कडबा येयला कडबा सारको C ग्रेड आनी तेजो हांवें व्हिडियो आमचे एका मॅनेजराक आनी प्रोडक्शन मॅनेजराक दोगांयकूय धाडलेलो आहा. आनीक म्हाका हांवें कडबा हाडलेलो 10 दिसा भितर 3 दिसांक हांवें ओपन केल्या. तो कडबा सामको वॉश म्हणजे सामको वॉश म्हणजे एक कायल तर क्लीन करतलो जाल्यार सबंद हांवें धवो जावचो पडटा आनी सगळो भितर पावडर. पॅलेट बंद करून सरकी सुद्दां गोरवांक दिली जाल्यार खंय बऱ्याक पडटा. पॅलेट फिडाचो कांयच फायदो ना. ही फिडूच चालू दवरली जाल्यार आमगे दूद आनी डे बाय डे देंवत वयतलें. आतां हांवें ताका लागून सरकी स्टार्ट केली आयज चोयिंगाची ती स्टार्ट करून ती 230 घाता 130 घाता प्रोडक्शन वयल्यान आनी वाडलां म्हणटच हेचो वॅल्यू ना कांयच. आनी आतां गोरवांची हेल्थूय मेंटेन जायत गेला. हांवें रिक्वेस्ट करून हांवें आमच्या मॅनेजरा कडेन उलयलो प्रोडक्शन मॅनेजरा कडेन उलयलां क्वॉलिटी मेंटेन करया म्हणून. आमचो रिक्वेस्ट कितें आमकां क्लीन वाठार जायो. आमी पयशे मोडून म्हणजे क्वॉलिटी म्हणजे कितें आसा एक गोरवां खावपाचो बरी टेस्ट आसपाचो एक जालें. आमकांय त्रास जावपा जायना गोरवांकूय त्रास जावपा जायना दुदाकूय त्रास जावपा जायना. अशें लॉस जाल्यार आमकां कितें फायदो आसा भितर कांय ना. गोवा डेअरी सुदारपा पलीकडेन बोर्ड बदलले प्रशासक नेमले डेअरी सुदारना. डेअरीची एक कारस्थानाक गैरवेव्हार एक्सपोज करून जाले. प्रशासकूय नेमून जालो तरी तेंच. पॅलेट फिडांत पोशक विटामिनां सोडून डुप्लिकेट कच्चो माल. आतां हे डुप्लिकेट फिडाचें प्रकरण दूधकारांनी मुखेलमंत्री आनी सहकार रजिस्ट्रारा मेरेन पावयलां मात अजून सरकारी पावण्यार एक्शन कसलीच दिसना.
प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. आय लीग टायटल जिखपाचें स्वप्न पळोवपी चर्चिल ब्रदर्साक मंगळारा हारीचो मोठो शॉक. तळाक आशिल्ल्या शिलाँग लाजोंगान तांचे होम मॅचीन दुसरे सुवातेर आशिल्ल्या चर्चिल ब्रदर्साक 3-8 गोलान मारले. हे मॅची पयलीं चर्चिल सेगीत 6 मॅचींनी अनबिटन आशिल्ले आनी तातूंत 5 जैतां आशिल्लीं. आतां चर्चिल ब्रदर्साक आय लीग जिखपाक उरिल्ल्यो सगळ्यो मॅची जिखपा बरोबरूच बाकीच्या टिमीच्या कामगिरीचेरूय निंबून रावचें पडटलें. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.